मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसात. टाइम झाला असा 11. घरची सगळी कामं झाली. ओके, मी म्हटले ब्लॉग स्टार्ट करूया. ओके, आणि काल बरो पाऊस पडला. बरो पडला म्हणजे परवरी इतलो व्हडलो असो पाऊस पडूंक ना. अशें बारीक बारीक पडलो पाऊस, पण बरो वारो सुटलेले. पण वाळपय बी तेवटेन बी न्ही बरो पाऊस पडलो अशें हांवें न्यूजार पयलें, गोवा न्यूजार. सो आतां काल पाऊस पडले न्ही, काल मातशें रातचे बरें थंड जालें, सामकें बरो वारो सुटलेलो. आयज सामकी कडक वत अशें एक दीस अशें पावस बी पडले न्ही आतां अशें समरान तें मागीर बरें न्ही. नेक्स्ट डे न्ही खूब गरमी आता. ओके, सो आयज सामकें तकली दुखपा लागला. आयज ऋतिका परत तेच वॉमिटींग स्टार्ट. काल हांवें काय अशें व्लॉग करूं ना काल. ओके, काल हांवें काय व्लॉग करूंक ना. सो काल पयर ऋतिकाक वॉमिटींग जाल्लें तुमकां सांगलेलें हांवें, जेन्ना हांवें ते मडकीचे विडियो केल्ले पळय तेन्ना. काल बरो आसलेलो. काल ताका हॉलिडे आसलेले, एग्जाम नासलेले काल, आयज आसलेले. आयज सकाळीं उठलो परत आपल्या वॉमिटींग जाता पावलो, वचून उलटी केली ताणें. आतां खबर ना कशें कित्याक लागून जाता तें. पोट दुखता काय म्हटलें, पोट दुखना. अशें संडास बीन पातळ बी जायना, सारकें जाता. तकली बी कांय दुखना म्हणटा. जस्ट उठलो की वॉमिटींग जाता 2-3 वेळा, मागीर जायना. सो पयर न्ही येताना शिव टॅबलेट घेवन येयल्लो, वॉमिटींग टॅबलेट. अंडेम पयलीं हांव ताका सिरप घालतालें, आतां ताका टॅबलेट दिला. तें दिलें ताका आयज. गेलो स्कुलान तो, वचना म्हणपा. हांवें म्हणलें वच रे, आयज ताका हिंदी पेपर आनी काल ताणें बसून बरें स्टडीज बीन केले चेड्यान. सो आयज गेला तो. सकाळीं शिवनाथान ताका ड्रॉप केला स्कुलान. म्हटलें तूं ताका ड्रॉप कर म्हटलें, कित्याक ती गाडी बेगीन येता न्ही. सो म्हटलें तूं ड्रॉप कर, मागीर कितें जालें बी न्ही टिचरी फोन करता मागीर. आजो बरें फोन येवंक ना. सो आतां येतलो तो. टेंशन. तो म्हटलें शिवनाथान आयज कशें करून या डॉक्टरा कडेन आनी ताका दाखोवया. फाल्यां पेपर ना, फाल्यां हॉलिडे आनी लास्ट परवा लास्ट एकूच उरला पेपर. सो परवा लास्ट पेपर. सो खबर ना कित्याक लागून ताका अशें वॉमिटींग बी जाता तें. काय अशें आमी गरम मसालाचें बीन कांय दिना. आनी दनपारच्या जेवणाक न्ही आमी ताका दही दिताच, कित्याक आतां गरमी सिजन न्ही, दही खावकूच जाय. सो खबर ना, सकाळचें येता, सकाळचें ताका वॉमिटींग जाता. मागीर बाकी रेस्ट ऑफ द डे आसता पळय, कांय ना, बरो आसता. खेळटा, नाचता, खाता. आतां पळोवया. आतां येतलो. सकाळीं कांयच खायनासतना गेलो तो, आपल्याक कांयच नाका म्हणपा लागलो. सो हांवें तें कांय अशें फोर्स करूंक ना. सो हेच प्रॉब्लेम. तें टेंशनान म्हाका तकली दुखपा लागला. ओके, सो आयज शिव गेला बेगिना, म्हणजे ऋतिकाक ड्रॉप केलें ताणें आनी तो गेला कामाक. सो नुस्तें बी हाडपाक कोण ना. सो आयज हांवें नुस्तें ऑर्डर केलां, खूब तेंपांनी केलां. अशें आमी हाडटात न्ही, केन्ना पणजी म्हापसा केन्ना गेल्यार हाडटात. पूण आयज म्हटलें नुस्तें ऑर्डर करया. कांय नासलें तें कडेन. पापलेटां हें तें खूब सामकें एक्सपेन्सीव पापलेट बीन, तें आनी खावपाचें ना. तो म्हटलें आयज राणी फीश बरें मोठे मोठे धाडले ना, बरें आहा. राणी फीश 1 किलो आनी 1/2 किलो प्रॉन्स. पण ऋतिक राणी बीन कांय खायना पळय, ताका आयज कांय अशें मसाल्याचें बी कांय वाडचें ना. ताका पेज करतलें आयज. पेज जेल्यार बरें. सो आतां आयज ब्रेकफास्टाक केल्ले पोळे. आतां पळोवया पोळे खाता काय ना म्हाका खबर ना. पोळ्या चटणी तो खायना, ताका पोळे आनी जाम लावन दिता, तशेंच दवरला कांय पळय. तो आयले की ताका एक पोळे दिता भाजोन. ओके, आनी उदीकूय चड पिना तो. एकदां जेन्ना केन्ना वॉमिटींग जाता न्ही, उदीक चड पिवंक जाय. ORS नाजाल्यार हांव कितें करता, ORS बी ना न्ही, उदकान मीठ थोडेशें आनी थोडेशें शुगर मिक्स करून दिवंक जाय केन्नाय. तेय पिना, तशें दवरला ग्लास पळय. सकाळीं केल्लेले ग्लास आहा न्ही हे पळयात, हितून न्ही हांवें मीठ आनी शुगर घालून मिक्स करून दवरला. इल्लो पिलो आनी गेलो. असं म्हटल्यार येतलो पळोवया कितें करता, कितें खाता पळोवया. सो ताका नुस्तें बिस्तें कांय दिवचें ना. अशें म्हणून राणी फीश बीन तो खायना तो. ताका फक्त आयज पेज करतलें आनी सांजचें ताका घेवन वयता डॉक्टरा कडेन. पळोवया, डॉक्टरा कडेन दाखोवन येयला बरें न्ही. सो मागीर आनी प्रॉब्लेम नाका ताका लागून. ओके, सो दाखयता तुका नुस्तें. हें पळयात, राणी फीश. ताणें म्हाका कॉल केल्लेलो तो म्हणपा लागलो मोठे मोठे आसा, 5 येतले म्हणपा लागलो. पळय बरें आहा, बरें फ्राय करतलें. आनी सुंगटां थोडें हुमण करतलें. जस्ट 1/2 किलो हाडला हांवें सुंगटां. राणी बरें फ्रेश आहा न्ही गे. ते राणीक खूब हें आसता न्ही, खवळां आसता न्ही. सो मम्मीक म्हटलें तूं वचनाका, हांव बाथरुमान बसून करता. आतां हांगा न्ही पुसले झाडू सगळें मारला आनी सगळें उसळटा न्ही तें. सो हांव म्हटलें हांव बाथरुमान बसून, चड ना 5 आहा ते व्हडले व्हडले. सो हांव ते बाथरुमान बसून क्लीन करता. तूं येवपा अजून टायम आसा. आनी आयज सुंगटाची कडी न्ही हांव मंगळूर स्टायल करतलें. पळोवया खावून तेंचे स्टायल मंगळूर. खबर आमकां करपाक कशें तें, खूब तेंप करूंक ना. फक्त सदां तें आमचे भशेन करून करून आमकां वाजयलें आमी. ताका लागून म्हटलें आयज मंगळूर स्टायल प्रॉन्स करी करता, तुमकां दाखयता. म्हणजे कशें जातलें म्हाका खबर ना. आमी टोमॅटो घालना न्ही, मंगळूर स्टायल तुमी टोमॅटो घालतात सुंगटाच्या हुमणाक. सो करून पळोवया एक चेंज कशें.
जस्ट आयचे पुरता फूल फाल्यां काय नॉनवेज खायना टेंशन ना. हांव म्हटलें मम्मी जस्ट थोडेशें करया म्हटलें टेस्ट करून पळोवया. ओके सो हांव न्ही शावर बीन घेवंक ना. तो म्हटलें नुस्तें बिस्तें क्लीन करून घेवया मागीर न्हावया. सो हांव नुस्तें क्लीन करता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो ऋतू आयलो स्कुलांतल्यान गे रे पळयता हांगा आतां बरो आसता तो. आतां कोण म्हणचो ना की ताका सकाळी उलटी बी जाला म्हणटले. कोण म्हणचो ना सकाळचेच ताका उठले की उलटी जाता. आतां हायला जस्ट न्हालो हांवें म्हटलें पोळे चटणी खा रे. चटणी नाका खंय जॅम लावन दिलें एकूच पोळे पुरो खंय असं म्हटलें. म्हणजे जेवणाक कितें पेज येतलो काय नाका उपाशी न्हिदतलो. हय पळय उपाशी न्हिदपा नंबर 1 तो. सो ताका पोळे दिल्या भाजोन पेपर भरले हाणें. इजी येयलो न्हू रे. हय तरी पूण उलटी जाली तरी तो स्कुलाक गेलो. व्हेरी गुड आं. सावकास खा आनी उदीक पी. ओके ते खावनी नुस्तें साफ केलें हांवें आनी थोडेशें पीठ आसा पोळ्याचें हांवें म्हटलें सगळें भाजून दवरता कित्याक सुंगटाच्या हुमणा वांगडा न्ही तें खावंक बरें जाता पोळे. सो आनी थोडे बॅटर आहा गे फ्रिजीन थोडे बॅटर फ्रिजीन आसा. सो हें न्ही मीठ घातलेलें न्ही मीठ मिक्स केलेलें तेतून मीठ मिक्स करूं ना. सो इतलें उरलां 1 2 3 4 पोळे जातले. सो म्हटलें भाजून दवरया मागीर जेयतना थोडे खावया म्हटलें एक. करया सुंगटाची हुमण. हें न्ही हुमण मातशें डिफरंट आसा. सो म्हाजे एक रिलेटिव्स आहा मंगळूर रावता ती म्हाका एक दीस अशें करून दाखय म्हणपा आली. सो म्हटलें आयज करया कित्याक आमी करता पळय सदांच खावन खावन वाज येता न्ही. सो आयज मातशें डिफरंट आसा. ओके सो तुमकां दाखयता. हांवें न्ही सुंगटाक न्ही हांगासर मीठ हळद आनी एक धाकटो चमचो न्ही लिंबू लावून दवरला सुंगटाक. आनी हांवें न्ही हांगासर 1/2 किलो सुंगटां घेतला दाखयता तुमकां. सो हें पळयात मीठ हळद आनी लिंबू लावून दवरला. आनी आतां मसालो करपाक न्ही आमकां लागतलें हें पळय अर्दो नाल्ल ग्रेट करून घेतला. 2 व्हडलो चमचो घेतला हांवें हें कोथमीर. हांगासर न्ही हांवें एक धाकटो चमचो आलें लसूण पेस्ट घेतला. आमगे न्ही आलें ना ताका लागून. सो तुमी न्ही एक 4-5 लसूण आनी धाकटोसो इंच आलें घालूं शकता. सो हांवें हांगा पेस्ट घेतला. आनी हांगासर न्ही हांवें घेतला जिरा एक धाकटो चमचो हांवें जिरा घेतला. आनी 1/2 कांदो हांवें चॉप करून घेतला लांबसर. आनी बेडगी मिरसांगो घेतला हांगासर एक 10-12 बेडगी मिरसांगो. आनी हांगासर न्ही एक 2 टोमॅटो न्ही रफली चॉप करून घेतला. नॉर्मली आमगे कितें करता जिरा घालनात आनी हें घालतात आमी रोस्टेड मेथी आनी सासवां. सो हें ना हेतून. ओके सो हें न्ही हांव मसालो न्ही फायन पेस्ट करून घेता. सो हांगासर पळयात मसालो वांटून घेतला. आनी वांटता आसतना न्ही हांवें थोडेशें हळदीचो पिठो घातला तुमकां दाखोवपाक विसरलें हांव. ओके सो आमी करया प्रॉन्स करी. सो आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो खोबरें तेल घालता. तुमी जाल्यार नॉर्मल जे कुकिंग ऑयल घालूं शकता. सो 2 चमचो खोबरें तेल घालता आनी तेल न्ही मातशें गरम करून घेवया. सो आतां घालता हांव कांदे न्ही हांवें लांबसर कट करून घेतला. आनी 1/2 कांदो चॉप करून म्हणजे लांबसर कट करून घेतला ते घालता. जस्ट 1-2 मिनटां ताका फ्राय करून घेवया. सो आतां घालता टोमॅटो न्ही धाकटोसो टोमॅटो न्ही हांवें लांबसर कट करून घेतला. टोमॅटो घालप हें ऑप्शनल. ओके ओके सो हें बरें आतां आमकां फ्राय करून घेवंक जाय 1-2 मिनटां. सो टोमॅटो न्ही हांगासर मातशें सॉफ्ट जाल्लें आसा. सो आतां घालया आमी मसाला. सो आतां न्ही उदक बीन कांय घालप ना. हो मसालो आहा पळय बरें आमकां तेलान न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. जो पर्यंत तेल सेपरेट जायना तो पर्यंत. ओके हे स्टेजीर उदीक बीन घालनाकात. तो बरें मिक्स करात आनी एक 3-4 मिनटांनी आमकां कूक करून घेवंक जाय ऑयल सेपरेट जायसर. असं पळयात हांवें न्ही हांगा 3-4 मिनटांनी ताका बरें कूक करून घेतला. धांपोवन दवरात. ओके 3-4 मिनटां बरें आनी ताका तेल सुटलेलें आसा. सो आतां आमी उदक घालया. सो करी तुमकां जितलें पातळ जाय त्या प्रमाण तुमकां उदक घालात. आनी पातळूच बरें जाता मातशें चड थीक करनाका. तुमकां जाय तशें तुमी करात. ओके बरें ताका मिक्स करून घेता. सो हें पळयात हें आसा परफेक्ट. आतां घालता मीठ एज पर द टेस्ट. सुंगटाकूय हांवें मीठ लावन दवरला मातशें सांबाळून घालात मीठ. ओके मीठ घालून बरें मिक्स करात. आनी धांपोवन न्ही आमकां हें बरें खतखतो हाडूंक जाय म्हणजे करी आमकां न्ही बरें कूक करून घेवंक जाय.
सो एका धांपोवन दवरता आनी बरें खतखतो हाडून घेवया. सो हांगासर पळयात करीक न्ही बरेशे खतखतो आयिल्ले आसा. सो आतां आमी घालया सुंगटां. सो सुंगटां घालून न्ही जस्ट आमकां एक 3-4 मिनटां ताका कूक करून घेवूं जाय, कित्याक सुंगटां न्ही बेगिना कूक जाता. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें मिक्स केल्लें आसा. जस्ट एक 3-4 मिनटांनी ताका आमी कूक करून घेवया. सो हांगासर पळयात करीक न्ही बरेशे खतखतो आयिल्ले आसा. सो हांगा प्रॉन्स करी रेडी. सांगता तुमकां आमी टेस्ट करून. ओके, आनी हांगासर फीश फ्राय जाल्ले आसा, राणी फीश. प्रॉन्स करी आमी फर्स्ट टायम केला. ते म्हाजे कोण सोयऱ्यान सांगलें म्हणून. ओके, तुमकां हांव टेस्ट करून सांगता. बरो वास बरो सुटला. सो तुमकां न्ही हांव टेस्ट करून सांगता कशें जालें तें. मदीं हांवें टेस्ट केल्लेले, म्हणजे अशें पळोवपाक बरें आसलेलें. बरें. फक्त हितून सोला घालूंक ना, कित्याक टोमॅटो घातला न्ही, पण बेस्ट जाला. आई बरें जाला. सदांच आमचें करून खावन वाजयला आमी. आतां शिव तुमकां सांगतलो. ऐकता, एक चमचो वॉश कर आनी टेस्ट सांग. आयज हांवें मंगळूर स्टायल प्रॉन्स करी केला. कळ्ळें तुमकां? मंगळूर स्टायल. तूं सांग. पयलीं बडबड नाका, टेस्ट करून पळय. सो शिव बाबा सांगतलो टेस्ट करून सारको आनी चमचो परत तितून घालशीत. दीस इज अ मंगळूर स्टायल. बरें न्ही? खोबरें तरान केला न्ही, बरें जाला. ओके ओके. टेस्टी जाला. खर सांग तुमकां बेस्ट सांगना, खर सांगता बेस्ट जाला. ओके, तुम्ही ट्राय करात कोण अशें करते. सो केन्ना केन्ना आमी अशें करतले, केन्ना केन्ना आमचे स्टायल खबर आहा न्ही, आमी तितून हें घालता सासवां मागीर मेथी. पण आयचें हें बरें जाला. सो पोळे आसा शिवनाथ, जाय पोळे? एक पोळे आनी सुंगटाचें हुमण घालून खा, बरें लागतलें. बेश्टी वेस्ट जाता न्ही ताका लागून. ओके, चला जेयता. डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा, ताका डॉक्टरा व्हरता न्ही. ओके, चला. सो भायर सरला आमी वचपाक, डॉक्टरा कडेन वयता. 6:30 जाली हांगासरूच. कितलो फोन नंबर? दोळ पावली आमी डॉक्टरा कडेन वचून न्ही. मागीर आमी गेल्ली हांगा डेल्फिरोजान. थोडे कांदे बिने सोंपलेले, थोडे घेवन येयले. ओके, ती पेन्सील काड मरे. सो रितिकाक टॅबलेट दिला. कांय ना खंय, हें खंय ताका एंजायटी आनी एंजायटी खंय, एक्झामी टेन्शन खंय. सो ताका एसिडिटी जाला खंय आनी कांय ना. सो एक सिरप दिला, एक सिरप दिला आनी वॉमिटींग टॅबलेट दिला, इतलेंच. आनी कांय अशें कांय ना खंय. सगळें बरें आहा खंय, फक्त हें ताका गॅसी लागून जालें तें एसिडिटी. ओके, जेयले आमी. आतां म्हणटा हो रावला ऋत्वीक केन्नाच्यान. पिगी बँक न्ही, कितें म्हणटा पिगी बँक. आयज ऋत्वीक आपलो बँक फोडटा, कित्याक बँकेन जागोच ना, पयशे घुसात ना, इतलें भरला. कित्याक बापायन हाडला धाकटेशी पिगी बँक. सो आतां बापायन व्हडलें हाडला. दाखय रे व्हडलें. आतां व्हडलें हाडला, मातयेचें हाडून दवरला. म्हणजे आमी चिंतलेलें की कितें आमकां म्हणजे हातीक जेन्ना पयशे मेळटा न्ही, आमी दिता ऋत्विकाक. तो मागीर घालता ते डब्यान. कोणी आमच्या घरा युट्यूब फॅमिली बी येता न्ही, ती दितात ताका हातीन ऋत्विकाक. सो तो मागीर घालता पिगी बॅगान. सो पिगी बॅग भरलो. सो चिंतलेलें की आमी ते दवर बड्डेक फोडया म्हणून. ते दवर बड्डेक फोडया, किंवां 1 year फोडपाचें, बड्डे दिसाकूच फोडपाचें. सो टायमूच मेळूंक ना फोडपा. आनी तो लागला फोडया म्हणून. सो म्हटलें सर बापूयन चेडो लागा, दाखय तुमकां. मागीर आतां मातयेचें मातशें व्हडलें हाडलां. सो हें पळयात, हें आतां न्यू. ओके, आनी हें ओल्ड. हितून सगळे पयशे आहा, पण ते आतां पयशे वचत ना, घुसत ना, म्हणजे इतले भरला पयशे. तो फोडनाका, तो आतां नेक्स्ट. ओके, सो रिची नाल फोडटा. तो पळय तूं ओपन कर. आवय बरें भरला मरे पयशे. आतां सगळे चिड्डन घातला. हे पळयात. तो शिवाय काउंट कर कितले आहा. ओके, चल काउंट कर. सो बापूय आनी पूत बसला पयशे काउंट करपाक. चडशी म्हाका दिसता 500 नोट चड आहा न्ही. हय, ऋतिकाचे न्ही एक अकाउंट काडला आमी. अकाउंट आहा, ते पयशे सगळे अकाउंटान वयतले. मागीर कितें करतलो रे पयशे? स्टडी यूज करतलो फ्युचराक. म्हणजे आतां तूं सेवींग करता हय रे. करता खबर आहा, जेन्ना इफ खंय टेबलार बी 10 रुपये किंवा 1 रुपया दिसले न्ही,
आपण पिगी बॅगा घालता म्हणटा अशें काही खावपाची बी अशी हे ना शॉपार बी वचून ताका आतां सवय करून जाय न्ही म्हणजे तो दिता शिवनाथ 500 रुपया केन्ना माडे कितें असलें न्ही हांव ताका 100 रुपया अशें दिता पूण तो घालता जशें शॉपार बी वचून खावपाचें बी हें ना आनी जेन्ना हांव ताका शॉपार बीन धाडटा न्ही रिटर्न पयशे येता न्ही शॉपवालो ते रिटर्न पयशे हाडटा आनी म्हाका सांगता आपूण पिगी बॅगा घालता म्हणटा तो घाल म्हणटा ताका तो पळया कितें जालें तें पळया सांगता तुमकां 500 केले 500 केले आं ओके ओके सो हांगासर न्ही सॉर्ट आउट जाल्लें आसा आतां फायनल कावंटींग चालू आहा आतां व्हडले नोट मेजता शिवनाथ 500चे 10,000 ते 10,000 आणि ते आसा कितें हय उठ हय 10,000 न्ही राव एड करता सो शिवनाथ सांगतलो कितले जालें तें सांग शिवनाथ 12,264 सो 12,260 म्हणजे 64 12,264 सो हे पळयात जालें भरलेलें तें जायत नासलें वचत नासलें भितर सो आतां हे पयशे खंय वयतले बँकेन हेजे नांवान अकावंट आहा सो ते घालपाचे आनी न्यू स्टार्ट करतले आमी जे न्यू हाडला पळय आमी डबो पिगी बॅग तितून ओके हां दवर आतां हें सगळें क्लीन कर हय एफडी करपाचें कित्याक ना हें आतां बँकेन वयतले रे तुवें फाल्यां स्टार्ट करया पप्पा हे पयशे ओके सो लागलेलो फोडपाक फोडले ओके तो हें आतां बँकेन वयतले मागीर न्यू स्टार्ट करतले आमी हे मातयेचे एफडी करता खंय तो शिवनाथ असले सेविंग हितून न्ही बरो हुशार आहा ते कितें करता करूं न्ही ओके आनी ते आतां स्टार्ट करतले मागीर राव रे नेक्स्ट इयर म्हणजे तुजे बड्डे दिसा मागीर परत ते फुट्टले ओके सो इतलेच टॅबलेट घेवंक जाय ताका ते न्हिदच्या पयलीं न्ही वॉमिटींग टॅबलेट दी म्हटलां सो आनी कांय ना इतलेच आयज व्लॉग ओके आनी उदीक पी ओके तो आयचो व्लॉग कशें आसलें प्लीज कमेंट करात व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स प्लीज कमेंट सबस्क्राइब टू माय चॅनल बेसिओल गेली भितर न्हिदपाक न्हीद बरें तेंका चल बाय म्हण सगळ्यांक हय ऐकता कितें उतले तुमकां उदीक पिवंक तरी कळटा चला बाय म्हण सगळ्यांक चला बाय सो आयज न्ही एक बड्डे आसा ताका विश करता तो नांव आसा SP रॉड्रिगीस विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेल्थ देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे SP रॉड्रिगीस हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डियर SP आंटी happy birthday to you म्हण happy birthday and many blessings to you may God please come to happy birthday चला बाय bye